In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Novena Prayer. Our Lady, Star of the Sea, pray for us. O Mary, Star of the Sea, light of every ocean, guide seafarers across all dark and stormy seas, that they may reach the heaven of peace and the light prepared in Him who calmed the sea. As we set forth upon the oceans of the world and across the deserts of our time, show us, O Mary, the fruit of your womb, for without your Son we are lost. Pray that we will never fail on our life's journey, that in our heart and mind, word and deed, in the days of turmoil and in days of calm, we will always look to Christ and say, "Who is this man? Even the wind and sea obey him." Our Lady of Peace, pray for us. Bright Star of the Sea, guide us.
Litany to Our Lady, Star of the Sea. Our Lady, Star of the Sea, pray for us. Our Lady, Mother of Families, pray for us. Our Lady, Mother of Sorrow, pray for us. Our Lady, Mother of Justice, pray for us. Our Lady, Mother of the Lonely, pray for us. Our Lady, Mother of Joy, pray for us. Our Lady, Mother of Hope, pray for us. Our Lady, blessed among all women, pray for us. Our Lady, Mother of God, pray for us. Our Lady, Help of Christians, pray for us. Let us pray. Father, give your people the joy of continual health in mind and body, with the prayers of the Virgin Mary to help us, guide us through this life to eternal happiness. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू.
तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज कुशालकायेन आमी स्टेला मारी सायबिणीच्या परबेक हांगासर एकठांय जाल्या. दुबाव विणे, तुमच्यान हांगासर मिसाक येवपाक जायना, पूण भावार्थान सगलीं आमी एकठांय हें आमी मानून घेता. आनी ह्या वेळार तुमच्या सांगाता एकवटान ही मिसाची भेट, ही फेस्ताची मिसाची भेट आमी समरमता. आयचे परबेचो विशय स्टेला मारी सायबीण जिविताच्या तुफानांतल्यान फुडें वचूंक जेजूची खोवाय. Our Lady Stella Maris shows us how to witness Christ by overcoming the storms of life. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, स्टेला मारिस सायबीण, स्टार ऑफ द सी, she leads us through the stormy oceans, through the storms of life to her son. She helps us to overcome different challenges in life, different problems, trials in life. She is the patroness of seafarers, तारवट्यांची आस्कारीण ती. तेय आपलो वावर कोत्ताना ह्या तुफानांत, दर्यांत तुफानांत सांपडटा तेन्ना ती तांकां राखता. तांच्या वावराच्या जाग्यार तांकां राखता. तांची आस्कारीण जावं जी संकोश्टांत सांपडल्यान तांची आस्कारीण, जिवितांतल्या तुफानांतल्यान ती आमकां फुडें वचून आपल्या पुता सरशी पावोवंक आदार दिता. तर तिच्या पांयां सरशी आमी आमचें जिवीत, आमचे गोराबे, आमचो वावर सगळें तिच्या पांयां सरशी दवरुया. ती आपल्या पुता लागीं मागून आमकां फावो ती देणी, गोठाय, धीर दितेली. तिचें उतर तिचो पूत केन्नाच खाला उडयना. तिणें तिका आमची आवय करून दिल्या, बिश्टीच करूंक ना. आमची दास्ती करूंक, आमचो सांबाळ करूंक तिका आमची आवय केल्या. म्हणटच आमची सांबाळ ती सदांच मोगान करता. तर आयज स्टेला मारिस सायबिणीच्या पांयाची आमच्यो गरजो दवरुया. आमचे जे कितें चिंतना आसात, तावंडे आसात ते दवरुया. देवाकूय दिनवासूया आमकां इतली मोगाची माय दिल्या खातीर. Let us thank God for the gift of Mother Mary to us, and let us surrender our lives, our families, our job, our trials, everything into her hands, so that by praying to her Son, she may grant us whatever we need to live a life faithful to our mission, to our call. तर हेंच ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आयज मागता केरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन स्टेला मारिस मिरामार ह्या समुदायांतल्या दर एका वांगड्यां खातीर, दर एका गोराब्या खातीर देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. आनी तुमचेर सगळ्यांचेर, जावं तारवट्यांचेर, जावं संकश्टांत सांपडलेल्यांचेर, पिडेंत आसलेल्यांचेर, सगळ्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Lord.
गरबे दिसाक देवाची तुस्त ह्या वेळार आमी गावया. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची इंतेसांवां आंकवार मारेच्या पांयाशी दवरुया. तिचे विणवणेन देवान आमची मागणी आयकूंक. Let's keep our intentions before Mother Mary so that she may take them up to her Son. सर पदवेदार देवा, भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर्व वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोरान मोइजेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुता दुबांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुलूं चलूं न्हय, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकी आसल्यात. विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांचे आयकल्ल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो
आनी तुमची भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतऱ्या भाशेन वागूं नाका, ताचे कोडचो व्याज घेवं नाका. खात्री दिवंक दुसऱ्याच्या आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं ते परतून दी, कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनी कांय ना. हाणें तो आपली कूड दामता, नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकतलो, कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. म्हणुया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप, म्हजें खोट, म्हजो सोडवणनार म्हणल्यार म्हजो दिवच. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. तो म्हजें कडप, हांव ताका शेराना येता. तो म्हजो ढाल, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्पर म्हजें कडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणनार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विंचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयलो. दाविदाक आनी तांचे संस्थेक सदां सर्वदां. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. बागेवन पावलून तेसोलिनीकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बळान, पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आनी एकदम गोठ निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत. तुमचे पाळयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कश्टां दोगडां मोदें पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासोदिन्यांत आनी आकायेंत सगल्या बावात्यांक तुमी एक नमुनो जालीं. होय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हयच मासेदोनियेंत आनी आकायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर बावर दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन घुमून आयला की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्यां देवांक सांडून जिव्या आनी कोऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात, ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोंदांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार तावन येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळयोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या सिमियांव आत्म्यांच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली पोरजांक उजवाडायतो उजवाड तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें तेन्ना सिम्यावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें आयक इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतना उगटीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विडटली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखानी तुका क्रिस्ता स्टेला मारिस सायबीण जिविताच्या तुफानांतल्यान फुडें वचूंक जेजूची गोवाय Our Lady Stella Maris shows us how to witness Christ by overcoming the storms of life. जिविताची तुफानां जिवितांत अवघडायो त्रास कोश्ट हें सगळ्यांनी आमी भोगलां आनी घोडे अजून पर्यंत थोडीं जाण ह्या कोश्टांत त्रासांत आसात ह्या वेळार स्टेला मारिस सायबीण आमकां एक संदेश दिता उत्तेजन दिता आनी आमकां वाट दाखयता एक नोकेत्र कशें स्टार ऑफ द सी आमकां ह्या जिविताच्या तुफानांतल्यान फुडें वचूंक वाट दाखयता आवर लेडी स्टेला मारिस शोज अस द वे टू फेस चॅलेंजीस इन लायफ टू गो थ्रू ऑल द डिफिकल्ट मोमेंट्स ऑफ लायफ एंड टू attain that glory that Christ wants us to attain. कशे तरेन ती ही वाट दाखयता गाय ह्या 9 दिसांक आमी जायते नियाळ्ळा तातूंतल्यो थोड्यो वस्तू ज्या सायबीण मांयच्या गुणांचेर आमी नियाळ्ळ्यात पयले सुवातेर सगळ्यांत व्हड आदार तिका जालो आपल्या जिवितांत तुफानांचेर आड झुजूंक संकश्टांतल्यान फुडें वचूंक पयले सुवातेर सगळ्यांत व्हड आदार जाल्लो म्हणटा तो तिचो संबंद देवाताय देवा विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना One of the greatest help that Our Lady Stella Maris or Our Lady received to face the challenges in life is her union with God, her relationship with God. There is nothing that we can do without the help of God, without the grace of God. She was in union with God. She was full of grace, means she was always in union with God. And that was her greatest strength. देवाच्या मोगान ती आसली देवाच्या एकवटान ती आसली ह्याच बळान ती फुडें वचोंक शकता ह्या भावार्थान ह्या विस्वासान ती फुडें वचोंक शकता जेन्ना तिका प्रश्न येता कशे तरेन घडटलें कशे तरेन हांव आवय जातली म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना देवदूत तिका म्हणटा भिये नाका आनी खरेंच उपरांत ती देवाचेर इतलो विस्वास दवरता जेन्ना तिका तिचे दुबाव पयस जातात तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरता तो विस्वास ती केन्नाच सांडिना जो विस्वास तिका सदांच आसलो तोच विस्वास परतून जिवो करून ती सदांच दवरता ती देवाची मांडणी ओळखूंक पावता कित्याक ती देवाच्या मोगान देवाच्या एकवटान आसली जेन्ना आमी एकामेकाक लागीं आसता तेन्ना आमी एकामेकाची चिंतना ओळखूंक पावता
घोव बायलेची चिंतना ओळखूंक पावता, भाव भयणीची चिंतना ओळखूंक पावता, इश्ट इश्टाची इश्टिणीची चिंतना ओळखूंक पावता. लागशिल्लीं आसतात तीं एकामेकाची चिंतना ओळखूंक पावता जेन्ना तीं एकामेका सांगाता आसतात, एकामेका थंय वेळ सारतात, एकामेकाचें आयकतात, उलयतात, भासाभास करतात. आंकवार मारयेची ही सोयरीगत देवा थंय खुबूच घट आसली आनी ह्या कारणा खातीर ती देवाची मांडणी त्या वेळार ओळखूंक पावता. घोडे तिका सगळें सोजमोना, पूण देवाक कितें जाय तें तिका गमता. हांव देवाच्या पुताची आवय जावची, देवाची येवजण हांव ती मानून घेतां, कुशालकायेन मानून घेतां. ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजें थंय तुज्या उतरा पोरमणें. मागण्यांत कशे तरेन मागणें म्हणल्यार हेंच, म्हजो संबंद देवा थंय वाडोवंक, हें आमी नोयनाच्या दिसांनी आयकलां. म्हणटोच द ग्रेटस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मदर मॅरी टू फेस द चॅलेंजीस इन लायफ वॉज हर युनियन विथ गॉड. That's the greatest strength that she had. Come what may, she would never leave her trust in God. She would never let go of God. God was the first and the last person in her life. God had the first place in her life. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही देख आमी घेवया. जर तर जिविताची तुफानांक आमी फुडो करूंक सोदता जाल्यार देवाक आमी चिटकून रावंक गरजेचें. आख्खो संवसार तुका सांडीत पूण हांव तुका सांडचो ना अशें देव म्हणटा. देव तुका कधीच सांडचो ना. देवाचेर विस्वास दवर. तुजी लागशिल्ली पासून तुका सांडीत, देव तुका कधीच सांडचो ना. हो इतलो खोल विस्वास जेन्ना देवाचेर आसा, कसल्याय तुफानांतल्यान मजान फुडें वचोंक जाता. देवाची कृपा तुका माग. निराशी जाता तेन्ना, कांयच आनीक उपाय दिसती पडना तेन्ना देवाची कृपा तुका माग. देवाच्या पांयां सरशीं यो आनी बोस. देवाक तुजी चिंतना, तुजे त्रास सांग, तो तुका आदार दितलो. जर तर सगलीं देरां बंद जालीं जाल्यार खंयच्यान ना खंयच्यान एक जोनेल तरी तो तुका उक्तें करतलो. खंयच्यान ना खंयच्यान तुका वाट दाखयतलो. अशें म्हज्या जिवितांत घडलां. म्हज्या अनुभवांतल्यान हांव तुमकां सांगतां आनी दुबाव विणें अशें तुमच्याय जिवितांत घडलां आनी तुमचोय अनुभव तुमी आमकां सांगूंक जाता म्हूण हांव जाणा. खात्री आसा, ही खात्री देवाचेर, अविस्वास देवाचेर सांडिनाकात. केदेंय व्हडलें मोड तुमच्या जिवितांत येवं. दुसरी वस्त आंकवार मारीत घोटाय दिता तुफानांतल्यान फुडें वचूंक म्हणल्यार द सपोर्ट ग्रूप. तिची लागशिल्लीं जावं घरचीं, तिचो घोराबो, ती तिचो पती आनी जेजू, वो जावं दुसरीं लागशिल्लीं, जावं एलिझाबेथ तिची तुस्त करता, वो दुसरी लागशिल्लीं जी तिका पावतात. उपरांत जेन्ना शिसां सांगाता ती आसता, जेजूक जेन्ना मरून पुर्ण जिवन जाता तेन्ना ती शिसां सांगाता आसता. हे शीस जेजूचे तेय जाता तिचे लागशिल्ली आदार दिवपी. म्हणटोच ही आदार दिवपी आमची लागशिल्लीं तिका ह्या जिवितांतल्या कोश्टांत फुडो करूंक आदार दिता. Our support group is also very important when we want to face the challenges in life. Maybe our family members, maybe our friends, maybe those who reach out to us in our troubles, those who guide us, maybe our teachers, maybe a priest, or maybe someone who guides you. The support group is very important when you face challenges in life. In my experience, I have quite a few instances wherein people have asked for advice, or sometimes they didn't even ask. Maybe by God's grace, I reached out to them by just giving a word of motivation, or some inspiration, or just a comforting word. And later on they shared that, Father, probably I would have ended my life if I did not receive this word of motivation. I would have committed suicide. प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुज्या एक बऱ्या उतराक लागून
एक उत्तेजन दिवचे उतराक लागून तुज्या सांगाताक लागून तुज्यान कोणा ना कोणाचो जीव सांबाळूंक जाता जो निराशीपणान आसा. जाणें सगलो बरवसो कसो सांडला, त्या मनशाक त्या वेळार जर तूं पावलो, तुजें एक उतर बरें उतर ताका फावो जालें, तुवें घोडये ताचो जीव पासून सांबाळूंक जाता. जायते फावटी निराशीपणांत एक फावटी गमना कितें करपाचें तें चिंती नासतना नाका जाल्ले उपाय आमी काडटा. त्या वेळार जर तर तूं त्या मनशाक आदार दिता, एक उत्तेजन हो बरें मार्गदर्शन दिता, तुज्यान घोडये त्या मनशाक बऱ्या रस्त्यार पावोवपाक जाता व ताचो जीव लेगून सांबाळूंक जाता. आनी हें आमी प्रितीच्या भाव भयणांनो आमच्या घोराब्यांत करूंक जाय. आमच्या घोराब्यांत एकामेकाक आमी आदार दिवंक जाय, सांगात दिवंक जाय. जायते फावटी सगळीं आमकां सोकलां उडयतात, कोण आसो ना. तूं एक घोराब्याचो वांगडी कसो ह्या तुज्या घोराब्यांतल्या वांगड्याक आदार दी. एक उत्तेजनाचें उतर पुरो. भियो नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा, इतलेंच म्हणल्यार जायते फावटी पुरो जाता. Can we be this support to our brothers and sisters, firstly within our family, by motivating them, encouraging them, supporting them when they face such great storms in their life, when they get dejected, when everybody leaves them? Can I be that support, that encouragement, that motivation to this brother or sister of my family? And not just of my family, maybe somebody else, maybe my friend, maybe somebody I know, or maybe somebody I just encounter. And I come to know that this person is dejected. आयज आमी तरणाट्यांचो आयतार मनयता आनी आमच्या तरणाट्यांच्या कात्यांत डायसिजन यूथ सेंटर हालींच एक धाकटें शॉर्ट फिल्म काडलेलें. जायतीं असलीं शॉर्ट फिल्मां ते काडटात, तुमी पळोवची. आनी तातूंत एक तरणाटें चेवडो ब्रिजीर वयर उबें आसलें आनी तें जीव दिवपाक सोदतालें. तेन्ना दोग जाण तरणाटे थंयसर पासा जातात आनी ते चेवडाक पळयतात. ते ताका वळखताले, तितली वळखीचें न्हू पूण ते वळखताले. पूण तें थंयसर कितें करता काय म्हूण ते आपली गाडी सायडीन थांबयतात आनी धांव मारून ताचे बोगले वेतात आनी ताचे लागीं उलयतात, ताका आडायतात. आनी उपरांत तें तांकां सांगता तेन्ना रडटा आनी म्हणटा, आयज जरी तर तुमी आसूंक नाय जाल्यार हांव म्हजो जीव दिवपाक जीव दितलें आसलें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जायते फावटी निराशीपणांत मनशाक कितें करचें तें गमना. त्या वेळार जर तर कोण पावना जाल्यार जायते फावटी निसवणटोन जाता त्या मनशाचें. म्हज्यान जाता काय असल्यांक निराशीपणान जियेतल्यांक सांगात दिवंक? Can I be that inspiration to these people who have lost hope? Can I be that support, that motivation to encourage them to take a better step in their life? The third point on which we can reflect is आंकवार मारिया. तिच्या जिवितांत एक मिसांव आसलें खरें, जेजूची आवय जावपाक आनी ताच्या सोडवणेच्या वावरांत वांटो घेवपाक. हें तिचें मिसांव. पूण ह्या मिसांवाची दिशा जायते फावटी बदलता वो वेगवेगळ्यो बाजू ह्या मिसांवांत येतात. पयले सुवातेर ती आवय जाता, हें मानून घेता. मागीर भुरगो जेजू, तिका ती वाडयता. एक दुसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी, दुसरी जबाबदारी भुरग्या जेजूक वाडोवपाक. उपरांत तो व्हड जाता, आपलो वावर तो सुरू करता. तेन्ना तिची जिवितांतली बाजू, ह्या मिसांवाची बाजू एके तरेन बदलता. Another aspect, when Jesus grows up, he begins his public ministry, there is another orientation to her mission. She participates in Jesus' mission. Probably she herself teaches people around her to follow her son. काना गांवांत ह्या लग्नाच्या वसऱ्यांत तिणें तांकां म्हणलें, तो सांगता तें करात.
तो सांगता तें करात आनी तुमची अडचण एके तरेन पयस वेतली. तो सांगता तें करात, ताचें आयकात. हें तिणें काना गांवांत म्हणलें त्या लग्नाच्या वसऱ्यांत. तेंच घोडे ती दुसऱ्यांक शिकयताली आसतली. म्हणटच तिच्या मिसांची आनीक एक बाजू चेंज जाता. आतां पूत गेलो, भायर गेलो, आतां हांवें कितें करपाचें, जालें म्हजें काम काबार ना, आतां कितें करपाचें. घोडे त्या म्हज्या पुता बराबर ताच्या वावरांत हांवेंय वांटो घेवपाचो. At different stages of her life, the orientation changes, the mission remains the same. The mission of spreading of the kingdom of God. But the orientation changes. When Jesus was a child, the orientation was different. When he begins his public ministry, the orientation is different. She probably participates in that ministry by asking people to follow Christ or listen to his word in the same way that she told the workers at the wedding at Cana. Listen to what he tells or what he says. The orientation changes, and when Jesus dies, that time too the orientation changes. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, वागेवन सिमा म्हणटा एक तोरसाद तुका आसपास विंतली आख्या तिच्या जिवितांत. प्रितीच्या भाव भयणांनो, केरीत भाशेन जेजूक जेन्ना तिणें मानून घेतलो तेन्ना सावन तिच्या जिवितांत वादळ मोळां आयलीं, दूख आयलें, आनी केरीत आनी व्हड दूख म्हणटा तें जेजूक कुर्सार मरता तें पळोवंक. वीच मदर वूड लायक टू सी हर चायल्ड, हर सन डायींग ऑन द क्रॉस. That's the greatest pain that she suffered. And still, she moves forward. She changes her orientation even during that time. Jesus says, now you are their mother. The role of a mother changes. Now she becomes mother of the church, mother of these disciples, the early Christians. The mission is the same, spreading the kingdom of God, but the orientation changes, the direction changes. She goes through such turmoil, but throughout this turmoil, she finds meaning in life. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जिवितांत वादळ मोळां येता तेन्ना निराशी जावचे बदलेक देव म्हाका कितें शिकयता, खंयच्या वाटेन म्हाका वचोंक आपयता, ह्या वेळार कितें करूंक आपयता, घोडे म्हजी दिशा बदलूंक आपयता, आतां हे वाटेन सोन म्हजे सरशीं यो, अशें देव घोडे म्हणटा आसतलो. हांगासर तुजो वावर जालो, आतां हे वाटेन यो. Maybe God calls us to change the direction in life when we face with troubles, problems, difficult situations. Maybe He is telling us, okay, this is done. Now take a different direction, take a different route, a different orientation, and come follow me. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हें कित्याक सांगता? जायते पावटी आमकां दिसता आमची दारां धांपलीं ना. I believe that there is solution to every problem. And there is. If all the doors close, there will be one door that will open up for you. Pray. Be in union with God. Ask Him what He wants of you. There will be something through which you may probably be much more happier. Sometimes we need to take that risk. So many times we are within that cushion, that comfort zone, that we don't want to come out of it. We have to move out of that comfort zone sometimes. Try something different. हें सांगतना आतां केरीत भाशेन ही पिडा कोवीड दुयेंस आमचेर आयलां. जायते उदाहरणां आमच्यान घेवंक जाता. जायते जाणांचे वावर, जायते जाणांचो वावर एके तरेन बंद जाला, बिझनस बंद जाला. त्रासान कशें सांपडल्या, थोडे जाण रडटात, निराशी जावन एके तरेन रडटात जायत. वो आसात निराशी जावन केन्ना म्हजें सुरू जातलें. तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक पळयतात, दुसऱ्यांचोय धंदो पाड जाल्लो आसा, पूण तांणी कितें केलें? तो धंदो तसोच दवरलो फॉर द टायम बींग, आनी दुसरो धंदो आपणाच्यान आनी कितें करूंक जाता.
What are the other options for me? Okay, my business has stopped or has slowed down during this time. What are the other options? दुसरे वाटेन ते गेले आनी खरें म्हणल्यार हे वाटेन वेतकूच तांणी पळयलो की ह्याय धंद्या वरवीं जायतें उदारपसण म्हजें आनी म्हज्या घराब्याचें करूंक जाता. पयले आमी सजमताले हो घडये ल्हान धंदो, पूण आतां तशें ना. हातूंतल्यानूय देर इज डिग्निटी ऑफ लेबर इन एवरी type of job. And hence, people, many of them, have searched for different options. We have seen learned people, educated people, going down to farming again, selling fish, grocery. They use their education, their business mind to work out modalities in these fields. They have searched for different options. They have come out through the closed doors. अशेंच कितें देव आमकां सांगता, आंकवार मारयेन तशेंच केलें देवाचे कृपेन. हें जालें, हें बंद जालें, पूण देव म्हाका कितें सांगता? बरें, आतां शिसां बरोबर, शिसांक एकठांय करूंक जाय, शिसांक उत्तेजन दिवंक जाय. आतां म्हज्यान कितें करूंक जाता? कोवीड दुयेंस आयलें, म्हजो धंदो बंद जालो, आनी कितें करूंक जाता काय? जायतीं जाणां आयज तरकारी विकतात रस्त्यार, फुलां फळां विकतात, शेतांत वावरतात, नुस्तें विकतात, आनी आपलें जें गिन्यान, आपलें एक्सपिरियन्स आसलें तें सगळें हातूंत वापर करून एके तरेन तांणी बरो बिझनस घडोवन हाडला. आनी हें तांणी गोवायकी दिल्या, पेपराचेर पासून आयलां, तुमी वाचलोलें जाल्यार. बरो तांणी आपलो धंदो घडोवन हाडला. म्हणटच निराशी जावन फायदो ना. सगल्या प्रश्नांक जबाब आसा, सगल्या प्रश्नांक जबाब आसा. आंकवार मारेची देख घेयात, कितलीं तुफानां, कितलीं तुफानां. कोणें आमी सोंसूंकूच ना आसतलीं तितलीं तुफानां. तरी आसतना ती फुडें गेली. देवाक केन्नाच सांडूंक ना, देवान तिका केन्नाच सांडूंक ना. देवाचे जाणवायेन कितें पावल मारचें ती येवजून ती फुडें गेली. आमी देवाक एकवटून रावुया, स्टेला मारी सायबिणीची आदार मागुया, तिचो आदार मागुया, उजवाड मागुया. म्हज्या जिविताच्या तुफानांत हांवें कितें करचें, कशे तरेन ह्या तुफानांक हांवें फुडो करचो, कशे तरेन हांवें फुडें वचचें, निराशी जायनासतना, थिंकींग दॅट there is solution to every problem. I can face any challenge in life with the help of God. The grace of God is enough for me to overcome the world. Let this be our motivating attitude or motivating mindset. And let us trust in God. Let us believe in God. Let us pray to Him to help us to show the way. Let us pray to Mother Mary to show us the way. To pray to her Son, to lead us, to guide us. हेंच करूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमी आंकवार मारेचे विणवणेन देवाचो आदार मागुया. उबी रावया. आंकवार मारेन देवाचेर बावार्थ दवरलो आनी ह्या बावार्थान ती जिवितांतल्या खंयच्याय वादळ मोडांक फुडो करूंक शकली. तर त्याच बावार्थाक आमी वेंग मारुया आनी सगळीं म्हणुया, सोत मानता देवाक, सर्वोदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रथमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समावलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसलें, ताका कुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वोदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय त्या जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. मागुया आमच्या पाप साहेबा बिस्पा आनी यादनिकां खातीर. तांणी आंकवार मारेची देख घेवन सगळ्या जिविताच्या तुफानांतल्यान फुडो करूंक आनी आपले परजेक उत्तेजन दिवंक तांकां देवाची कृपा आमी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. मागुया देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर, राजकारभाऱ्यां खातीर. तांणी निराशी जाल्ले परजेक फावो तो आदार दिवंक, फावो तो तेंको दिवंक आनी तांच्या निराशीपणांतली तांकां वयर काडूंक, तांकां उत्तेजन दिवंक तांकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. मागुया तरणाट्यां खातीर. आयज तरणाट्यांक भेटयल्लो आयतार. सगल्या तरणाट्यांनी आंकवार मारेच्या उजवाडान तिचो पूत दाखयता ती वाट चलूंक तांणी निराशीपणांतली भायर सरून बरवशान जिवंक, कसलेय संकश्टांतल्यान फुडें वचूंक, देवाचो आदार आनी देवाचें आसणें अणभवूंक आनी मागूंक तांकां देवाचो आदार आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता हांव तुका. आयज स्तेला मारी सायबिणीची परब आमी मनयता. मिरामारच्या गांवच्या आस्कारीण ती, तशेंच तारवट्यांची आनी संकश्टांक सांपडलेल्यांची आस्कारीण. तर ह्या सगळ्यांचेर आनी आमचेर जीं कोण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतात तांचेर आंकवार मारयेन आपल्या पुतां लागीं मागून आशिर्वाद घालूंक, आमकांय आमच्या जिवितांतल्या अवघड परिस्थितींतल्यान फुडें वचूंक आदार दिवंक आमकां सगळ्यांक आंकवार मारेचे मिडोवणेन बापाची कृपा आनी आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आनी कसल्यो आमच्यो गरजो आसात त्यो ह्या वेळार सायबिणा मांयचे विणवणेन देवा मुखार दवरुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. मोगाळ बापा सायबीण मांयचे विणवणेन आमी ही मागणी तुका उबारल्यान ही मागणी तुजी कशी जाल्यार शार्ती पावय म्हूण आमी मागता तेच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणेंत वांटो घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. कोनवाड्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता.
तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन स्टेला मारीस सायबिणीची आमी आयज नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची इसोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोम्यास घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. बाबा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा
फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्कां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. जी कोण आमची मरून गेल्यांत तांकां सर्गींचें सूख फाव कर म्हूण मागुया. खेरीत भाशेन हे पिडेक लागून मरून गेल्यांत तांकां देवान सर्गींचें सूख फाव कर म्हूण मागुया आनी तांच्या घोराब्याक बुजवण मागुया. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची, आमच्या कुटुंबाची, आख्ख्या स्तेलामारी समुदायाची, हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतल्या दर एका भाव भयणांची, सगळ्या तारवट्यांची, पिडेंत आसात कोश्टाक सांपडल्यात तांची, सगळ्या तरणाट्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलें आनी हें मागणें करतना आमच्या देवाक ताणें बाप म्हणून शिकयलें. बाप हाचो कारण म्हणल्यार आमचो संबंद देवा तांय कितें तें ओळखून घेवंक ताणें शिकयलें. आनी एक बाप जे परी आमकां बरें करता तेच परी देव बाप आमकां सगळें बरेंपण दिता हें आमी ओळखून घेवया आनी आमच्यो गरजो ह्या बापा सरशी आमी दवरुया आनी बरोबर आमच्या बापा म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. Devace sheli संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर देवाचे शली संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर देवाचे शली
संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली प्रिदेच्या भाव भयणांनो ह्या वेळार सगलीं आमी भावार्थान एकठांय आसा म्हूण आमी सोत मानता आनी ह्या वेळार होच जेजू ह्याच भावार्थाचे नदरेन आमच्या काळजांत येतलो म्हूण आमी सोत मानता तर ह्या वेळार ह्याच भावार्थान ह्या जेजूक तुमच्या काळजांत शिवात आनी तो तुमचेर तुमच्या घोराब्याचेर वावर दोंद्याचेर लागशिल्ल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान घेवंक आशेतां हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण सोजमून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खीच तुका एकवडटां तुजे कडसून केदीच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन आमच्या काळजांत आयलेल्या जेजूक केरीत भाशेन दिनवासुया तुमकां फावो केल्या सगल्या देण्या खातीर देवाक हे वेळार दिनवासात आनी तुमचें जिवीत ताच्या हातांत घालात कितें बरें तें तो जाणा ताचेर विस्वास दवरात प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्योंत आंकवार मारये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयलां त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलें ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाळून सरकार तुजी सासनांची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मातशें बसुया सगल्यांक तुमकां स्टेला मारी सायबिणीची उनुनीत परब आवंडेता विश यू अ व्हेरी हॅपी फेस्ट ऑफ आवर लेडी स्टेला मारीस मे शी ऑलवेज बी विथ यू ऑल गायड यू ऑल थ्रू द स्टॉर्म्स ऑफ युअर लायफ अँड लीड यू ऑल टू हर सन जीसस क्रायस्ट
I would like to thank God, first of all, and Our Lady Stella Maris for letting everything go well during this novenas, letting all the arrangements, everything go well, and allowing the Word of God to touch the hearts of so many people. May the Word of God bring fruit in your lives. I thank all those who have contributed towards the arrangement of everything here. There were not many people. I did not call many people. In fact, I did not call anyone. There were just few volunteers who came and said, Father, we would like to help. We know due to this pandemic, you cannot call people, but we can help. And these 2 or 3 or 4 of them came and did everything every day, mopping the floor, arranging the flowers, altar, sound, incensing, everything. So I thank them for their willingness. Our Lady Stella Maris and Heavenly Father will surely bless you, bless your families. I also thank the choir. Actually, we have a choir around 40 members, but I could not call them. So just 2, 3 of them were there. And they sang very well. They practiced after the Mass and they sang very, very well. The musician and the choir, the singers, I thank them. I thank one of our youth members and another volunteer who helped in live streaming, including she helped the choir also singing side by side. So thank you. I thank our cameraman who has been here throughout the novenas, who is helping us in the Diocesan Communication Center. I thank him too. May God bless him, his family too, his future endeavors too. And I cannot forget the person who has been with me throughout these novenas. When we discussed with the ward leaders, it was decided that not to call people, neither to call many priests, to avoid the risk of this virus. And hence, the thing was I had to do it alone. But then, immediately, the name of Father Malcolm was suggested because he is close by. He lives in Loyola House, close by in our parish, Miramar, in our chapel area, Miramar itself. So when I asked him, he willingly came. And every day, alternately, one day he celebrated Mass, gave the sermon, the other day I gave. So we alternated between 2 of us. And it went very well. He gave me a lot of collaboration, a lot of support. I thank Father Malcolm for all your support, for your collaboration, for breaking the word for us, for celebrating the Eucharist and praying for all those who participated in the Eucharist. Thank you, Father Malcolm. May God bless you, bless the work that you are doing. He's the vocation promoter of Goa province of the Jesuits. He's a member of the Jesuits. So I pray that God may bless your work and bless your society too. I thank the staff members of the chapel for the help that they have rendered in their own way. May God bless you and bless your families too. And I thank each one of you. I know many of you all wanted to come to participate in the Mass, to help in cleaning. Many of you all wanted to join the choir, but it was not possible due to the present situation. But we know all of you all are here in spirit with us. And all of you all are praying, were praying and are praying. So I thank each one of you for praying that everything may go well, for praying for each other, and for praying together as one Stella Maris community. Let us be together as one community, as we have always been. Thank you. And I thank all those, probably not of the Stella Maris community, for participating in this Eucharist and being one believing community, uniting us as one believing community, uniting with us as one believing community.
Thank you. May God bless all of you, all your families. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं, तुमच्या घोराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं, तुमचे संकश्टांतली तुमकां निवारूं आनी आंकवार मारेच्या मोजतीन देवाच्या पुता सरशीं तुमकां सगल्यांक एका दिसाक व्हरूं. Father Barry has thanked everyone except himself. And on behalf of all the Stella Maris parishioners, I would like to thank Father Barry from day one till date. He has been working, I would say 24/7, whether it's physical activity or mental activity, to have all these novenas and the feast days. From early morning to evening, seeing that everything is well arranged. So on behalf of the Stella Maris parishioners, I'd like to thank Father Barry for being a pastor despite the COVID-19 pandemic times. It's been difficult times, but I feel he has done whatever he could at his best, his very best, especially in terms of organizing the Eucharistic celebration every day so that the people could at least get a view on the internet by way of YouTube, though physical presence could not be available at that time and even to date. But nevertheless, the very fact that he took extra effort as a chaplain, and I would put it as like he's like the parish priest here, he has taken complete responsibility and complete control in that sense. So once again, Father Barry, thank you, and continue doing the good work. That's all. And wishing you all a happy feast. Thank you, Father Malcolm. Father Malcolm reminded me of a very important person whom I forgot to thank, who has always been my support, the parish priest of Santinez and the assistant parish priest too. So I thank Father Alban, Father Valerian, Father Walter for always being there. We live as one community, the chapel and the parish together. So I thank Father Alban and Father Valerian and Father Walter too. Kindly stand. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. अखेरीत आशिर्वाद तुमचेर हांव मागतां, भाग्यवंत आंकवार मारयेचे विणवणेन. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्यांच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Stella Maris saibin amche pasot vinoti kor. Kristan basalate amka favos laucha. Pratuja, sur podvidar deva, boba giont anquar mareci shekaj, amkam favo kelej dekuna mi sonto hostam. I mogala vojči vinotin, ja संसारांत, सोर वाईटा विघ्नातली आमकां वाठाय, आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं, तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. स्टेला मारी सायबिणीची विनोतेन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. Deva poslole,